तुमचे पिक्चर तुमचे ॲक्टिंग सो गुड म्हळ्यार पुरा सोन तुमचे पोळे जेवण जावन आयले हांव बरी जाले दुकराचे एकदम आजोन आजोन बरें जालें वेरी नायस बेस्ट जालां बेस्ट बेस्ट वॉट अ फॅन्टॅस्टीक मुवी वॉट अ फॅन्टॅस्टीक एम्बियन्स आमी इतले येतात म्हणून चिंतूंक येना लिमिटेड सोर्सस यूज करून इतलें बरें फिल्म काडचें म्हळ्यार एक ग्रेट अचिवमेंट म्हणून येता फिल्म बारी बरें आशिल्लें असली आनी तुका एक्टींग केल्लें बारी बरें जालां तुमकां हांव अभिनंदनांनी आनी मुखला तुमच्या जिविताक सर बरें मागता तांगे दिल्ले पार्ट बरें जाले मस्त देव बरें करूं आनी मुखारी तुमचे फिल्मां येवन दी म्हणून तुमकां बरें आशेता हांव म्हळ्यार पुरा सोन तुमचे पोळे जेवण जावन आयले हांव बरें जावन दी तुमकां देवा आशिर्वाद दिवन दी आनी बरें करा जायत तुमचे पिक्चर तुमचे ॲक्टिंग सो गुड अशें तांणी मुखार तुमी आख्या बऱ्या तरान आले पिक्चरां काडून संवसाराक सगळ्यांक आसयचे तुमी ओके बेस्ट ऑफ लक चेस हॅव अ वंडरफूल डे सोशल मेसेज आहले नंतर से अबाउट द सिनियर सिटीजन्स कशें आमी तांकां पळयचे आनी वचून आश्रमान आनी घालचें नाका म्हण तशें तें बरें जालें दुकराचें एकदम आजोन आजोन बरें जालें दुकराचो गुडी बरो आहलो हांसून हांसून पुरो जालें आमकां लास्ट वेरी नायस बेस्ट जालां बेस्ट बेस्ट मस्त देव बरें करूं थँक्स मी केल्ल्याक बारीक मस्त कशें आली मस्त गमत आले अशेंच आनी चड फिल्म करा थँक्यू वॉट अ फॅन्टॅस्टीक मुवी वॉट अ फॅन्टॅस्टीक एम्बियन्स आमी इतले येतात म्हणून चिंतूंक येना तुमी येतात म्हणून डबल चेरां परतून एक्स्ट्रा घाले अर्ध्याक अर्दे बरले ते म्हणना येनातलो लोक आनी पटी कणी मेळ्ळ्यार बळयतालो पूण अशें जावन दी दीस इज व्हेरी फॅन्टॅस्टीक हांव बारीक खुशी जालो थँक्यू व्हेरी मच हांवें ही फिल्म फर्स्ट फावटी पळोवनचें म्हळ्यार येदोळे हांवें कोंकणी फिल्म तितलें लायक केल्लें ना हें फर्स्ट फावटी ह्यात पिलार फिर्गजींत आमकां पळोवंक मेळिल्लें उत्तम रितीन तुमी नाटक प्रदर्शीत केलां आमी तुमकां आमी तें डायजी वर्ल्डांत पळयल्लें आसा ते कोंकणी चॅम्पियन खंयची कितें तांतू आहले सो तुमचें एक्टींग आनी बरें आहलें आनी नवेंत फेस म्हाका नवेंत फेस तुमी मुखार वचीचे म्हूण हांव विनंती करतां तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा बरें वर्थ तें फिल्म काडलां तुमी हें म्हणजे सेकंड शो एक्चुली पयलें हांवें पर्नाल पळयलें आतां हांगासर दुसरो शो क्रिएटिविटी मस्त बरी करून यूज केला आनी लिमिटेड सोर्सस यूज करून इतलें बरें फिल्म काडचें म्हळ्यार एक ग्रेट अचिवमेंट म्हणून येता आनी एक्टींग नॅचरल आशिल्लें आनी एक मौल्या बरीत फिल्म म्हणून येता एक बरें कॉन्सेप्ट यूज केला तुमी कशें प्रायवन ताका आमी मान दिवचे आनी ताच्या उपरांत हांसोंक जायतें आशिल्लें सो एन्जॉय केलें सर्व आनी हेरांनी मुवी पळयचें म्हूण हांव आशेतां आनी सो बरें मागता टिमाक थँक्यू